राज्याच्या उदरगतीची कामां आनी इशू घेवन सरकारी फुडारी दिल्ली केंद्रीय मंत्र्याक मेळपाची पद्धत विजयान नवीन ट्रेंड सुरू केला। विरोधी फुडारी विजय सध्या दिल्ली बीजेपीच्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या गाठी भेटी। बुधवारा ताणे हायवे मंत्री नितीन गडकरीक मेळून गोयच्या हायवे कामाचो इशू काढलो। मडगांवचो वेस्टर्न बायपास टिल्टाचेर उबो करपाचो, भौमा करमळे बायपास आनी करमल घाटाचो इशू, तशेंच हायवे कुशीक बायलां खातीर टॉयलेट उबारपाचे म्हूण विजयाचे प्रस्ताव। दिल्लीन तो केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मंडवियाकूय मेळ्ळो। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलान प्रायव्हेट कॉलेज तितली नाका। साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे सरकाराचे तकलेन एक प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज करपाचो विचार जो आसा हाजो हांवें सदांच विरोध केल्लो आसा। साश्टीचे लोक, साउथ गोंयचे लोक हांकां जाय आशिल्लें की हॉस्पिशियो सारकें ना म्हणून एक बरें हॉस्पिटल जावचें म्हणून। हे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज खंयच्यान हाडलें सरकारान हें कोणाक कळना। आमचे ह्याचे येवजी एक एम्स आसा तें गोंयान सेटअप करचें हो आमी प्रस्ताव सरकारा कडेन फुडें घाला। हांव देशाचो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडविया हांकां मेळून हांवें हो मेमोरेंडम सबमीट केल्लो। आतां गोंयचे सरकाराचे इनपुट्स ते घेवन ताचेर डिसिजन जातलें। आतां गोंयच्या सरकाराक लोकांचें पडलां काय एक प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजीचें पडलां हें आतां फुडेंच कळटलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।